ताई, काल जे मंत्रीपद काढून घेतला निलेश काब्रालाचे, तुमची किती ओपिनियन आसा एज अ कार्यकर्ते? आमची काय ना, आमची जे पळय सर आमचो कितें करता, आमचो आमदार पळय कितें करता त्या आमदारा बरोबर आमी आसा. मातशें वायट दिसलें आमकां सडनली जालें अशें म्हणून. तेन्ना सरान आमच्या आपूण जे कितें करता पळय न्ही ते सरा बरोबर आमी अशी सदांच सर कितें सांगता तें आयकतलीं आनी सगळीं लोक आमी सरा बरोबर आसा. आनी सर कितें करता पार्टी बरोबरूय आमी. आनी तेन्ना सर आमचो कितें सांगता तितलें आमी आयकतलीं आनी आमी सरा बरोबर रावतलीं. आता तो आमदार आसा, तुमकां दिसता खंय तरी वेळ चड घालपाक पावतलो आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी? हय, आतां पावतलो. मंत्री आसून ताका सद्या टायम मेळनासलो तरी आमकां 2 दीस तेणें दिल्ले. 2 वीक हेका शेनवार आनी मंगळार आमकां दितालो तो विकाचे. तेन्ना आमी ती काम करून तो घेतालो आनी आतां चड आमकां मेळटलो आमचें काम करपाक अशें आमकां दिसता. आनी आमदार आमी सांगता ते आमदार आयकता आनी आमदार सांगता ते आमी आमदारा फाटल्यानूच आसा. आमदार पळय कितें सांगता तितलें आमी आयकपाचें. आमकां आमदारान केन्नाच खंय अशें सांगलें ना की तुमी म्हणल्यार अशें एक वायट कितें येना ताजी, कसलीच वायट येना. सदांच ताणें बरें पळयलां कुडचड्या वयले जावं गोंयचे. आतां एक कितें मिनिस्टर जाल्ले कारणान ताजी कामाची व्याधी वाडिल्ली. खूब कडेन ताका वचचें पडटालें. तो कुडचडे मतदारसंघाक तितलो टायम दिवपाक पावनाशिल्लो. पूण आतां कितें जालें, तो आमदार म्हणटकीर सगळ्याक ताका टायम दिवपाक मेळटलो. एक्चुअली तो विकांतल्यान फक्त एक मंगळार आनी शेनवार आसतालो. आतां तो आमकां केन्नाय मेळटलो, जाय तेन्ना मेळटलो, जाय तशें आपलें सगळें करून घेतलो काम. आनी ताणें आमकां आश्वासन दिलां की आतां आपल्याक आपूण फ्री आसा की आपूण सीएमा कडल्यान ही जी उरल्या कामां ती ताच्या फाटल्यान लागून करून घेतलो म्हणून. सो आमी बीन खूश आसा. आमदार सांगता ताच्या फाटल्यान आमी आसतली, आमदारा बरोबर आसतली आनी पार्टी बरोबर आसतली. मेन म्हणल्यार दुसरें म्हणल्यार कशें आतां मुखार कशेंय कितें आसूं सिच्युएशन, पूण सदांच आमी पार्टी फाटल्यान आसतली, पार्टी बरोबर आसतली, आमदारा बरोबर आसतली. आनी ताकाय बी आमी आतां म्हणटा की ताजें हेल्थूय बरें नासतालें. सो आतां ताणें हेल्थाची काळजी घेवची आपल्या आनी सगळें ताणें वेवस्थीत आतां बरें करून जावचें ताजें. आनी गॉड ब्लेस यू. सो काल तुमचें खंय तरी मंत्रीपद काडलें आनी आयज दुसरो दीस. सो तुमची आतां मुखार स्टेप कितें आसतलो? मुखार पळय आतां 11:30 जाली, आजून पेवना. सकाळच्यान लोक, काल रातच्यान लोक न्हिदूय सारकें जावना. इशू कितें आहा, सेंटिमेंट लोकांचे म्हज्या मतदारसंघा बद्दल म्हजे कडेन खूब आसा. म्हणजे तुका कित्याक आनी कोणाक कित्याक. पूण पार्टी जेन्ना डिसायड करता वा म्हाका रिक्वेस्ट करता, म्हाका सांग पार्टीचो कार्यकर्तो म्हाका रिजायन दिवपाक जेन्ना रिक्वेस्ट केला तेन्ना रिजायन दिलें इमिजिएटली, काय फाटले विचार करनासता. आमदाराचें रिजायनेशन दिवना. लोकांक दिसता आमदार बी सोडलो म्हणून. आमदार अजून लोकांचो कित्याक लोक म्हाका आमदार, लोकांनी आमदार केला आनी फुडें लोक म्हाका आमदार करतले. आनी हेजे खातीर जे भावना जी सकाळच्यान आनी कालच्यान अशे लोक प्रकट करतात तितून हर्ट जाल्ले आसा म्हजे सगळे लोक. पूण तेका डिसिजन अल्टिमेटली पॉलिटिकल डिसिजन जे पॉलिटिकल पार्टीन म्हाका रिक्वेस्ट करतली हांवें घेवपाक जाय ते हांवें घेतलें. लोकांक विचारतले, लोक म्हणटाले रिजायन जायना काय म्हणून. असली गोश्टी जायना. कित्याक अल्टिमेटली भारतीय जनता पार्टी हे पार्टी खातीर जेन्ना म्हाका ही पोझिशन येयला, मनोहरभाई पर्रीकर जेन्ना फर्स्ट टायम म्हाका मंत्री केलो तेन्ना म्हाजे सारके आमदार 5 जाण आशिल्ले. पूण म्हाका गेलो कित्याक तेणें म्हाजे खंय तरी गूण पयले वा कितें ताका दिसलें आज तो बरो ना, मिस करता. पूण तेणें म्हाका फुडें व्हेलो आनी ते भावने खातीर आज मागीर डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी फुडें घातले आनी काम हांवें 6 वर्सां जालीं मिनिस्टर म्हणून काम केलां. पूण एक लक्षांत आसपाक जाय की काम करता तेन्ना भावना एक सायडीन उरता आनी कामाचेर लक्ष दिवन काम करून घेवप हें म्हाका दिसता एक कॅरियर म्हण जालें. 100% काम. आनी हांव खंयचेंच काम जें हांव करतालो डेडिकेटली करतालो. PWचे स्टाफ पळयताले, इलेक्ट्रिसिटी जेन्ना आशिल्ले, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, खुबशीं कामां हांवें म्हणजे फुडें घेवन ताका लॉजिकली लोकांक कशें बेनिफीट जातले, लोकांक कसलो फायदो जातलो, लोकांचो विचार कशे जातले, ह्या सगळीं कामां हांवें फुडें व्हरून केल्लीं आसा. सो म्हाका दिसता आतां हांवें मतदारसंघान लक्ष घालपाक जाय. कित्याक म्हाजे खुबशे प्रोजेक्ट जे हांवें 2013-14 चालू केले ते कंप्लीट जावना. ऑनरेबल सीएमाक फाटल्यान लागून हे म्हाजे कंप्लीट करपाचें हे आतां ध्येय आसा. कित्याक जेन्ना मिनिस्टराचें हें न्ही की हांव फॉलोअप करनासलो, पूण डेली फॉलोअप जायनासलें, मंथली 2 म्हयन्यांनी जातालें. आतां फाटल्यान लागून तें काम करपाक जाय. सीएमान आतां कितें आतां हांवें सॅक्रिफायस केलो पार्टीक आनी जी म्हजे मतदारसंघाची कामां आतां फाटल्यान लागून करून घेवपाचें सीएमानूय आतां करून दिवपाक जाय. सो ह्यो सगळ्यो गोश्ट्यो जेन्ना लास्टाक आमदार जो आसा हो लोकांनी निवडून दिता आनी लोकांची कामां करपाचे फाल्यां मिनिस्टर जावपाक जाय अशें ना. डेव्हलपमेंट हांवें आमदार आसतनाय खूब केल्लें. आतां वयल्यान मंत्री जातकीर मातशें ताका फाटल्यान तेंको चड दिवपाक मेळना.
पण आता फ्री जातली आता खुबशी गोष्टी कामां फुडें जी डेव्हलपमेंटची अर्दी कुटी उरलेली म्हणजे कामां ही पुराय जावपाचें आता फुडें वतलें. तुमकां दिसता की आता पळय जे नवे येयल्ले काँग्रेस सोडून जे बीजेपी केल्ले तांकां खंय तरी चड म्हत्व दिता अशें आनी पयलींच्यान जे काम करीत येयल्यात आमदार जे जाल्यात तांकां खंय तरी कमी लेखता अशें दिसना तुमकां? कितें आसता पळय, भारतीय जनता पार्टी ही बारीक पार्टी न्ही, आमची देशा भितर ही पार्टी, गोंयान आसा आख्खी पार्टी. सो जे डिसिजन तांकां जेन्ना 8 जाणांक घेवपाक केल्ले, ह्या 8 जाण भितर घेता तेन्ना कमिटमेंट आशिल्लो आनी तांकां खबर आसा की निलेश काब्राल भारतीय जनता पार्टीचो ग्रासरूट कार्यकर्तो, ग्रासरूटांतल्यान वयर सरलेलो आसा आनी तेज्या खातीर म्हाजे कडेन जेन्ना रिक्वेस्ट करतली तांकां खबर आशिल्ली की हांव हें डिनाय करचो ना म्हणून. सो जेन्ना रिक्वेस्ट केले 2 दिसां भितर हांवें डिसिजन घेवन तांकां रेजिग्नेशन दिलें आनी तांकां इंडक्ट केलो. कमिटमेंट आशिल्लो आनी तांकां खबर आसा की निलेश काब्राल भारतीय जनता पार्टीचो ग्रासरूट कार्यकर्तो, ग्रासरूटांतल्यान वयर सरलेलो आसा आनी तेज्या खातीर म्हाजे कडेन जेन्ना रिक्वेस्ट करतली तांकां खबर आशिल्ली की हांव हें डिनाय करचो ना म्हणून. सो जेन्ना रिक्वेस्ट केले 2 दिसां भितर हांवें डिसिजन घेवन तांकां रेजिग्नेशन दिलें आनी तांकां इंडक्ट केलो. आता फुडें कितें आसा की तुमी म्हणटा पळय भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, भारतीय जनता पार्टी जेन्ना स्थापन केली तेन्ना मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद नाईक अशे 3-4 मनशांनी स्थापन केली, खूब जाण आसा ते आता आसा ना ते तुमकां खबर आसा. पूण आज तेणी स्थापना केल्ली पार्टी 10 जाणांनी आज लाखांनी हांगा सपोर्टर आसा. सो ह्यो गोष्टी आज येयले फाल्यां येयले अल्टिमेटली भारतीय जनता पार्टी गोंयान आनी देशान स्ट्रॉंग जावपाक जाय. हे धोरण दवरता तेन्ना ग्रासरूट कार्यकर्ता जेन्ना हांव म्हाका स्वता म्हणटा तेन्ना हे सॅक्रिफायस इज अ स्मॉल सॅक्रिफायस. आनी म्हाका दिसता हांवें जें केलां पार्टी खातीर केलां कित्याक तांकां प्रॉमीस केल्लें आनी हे परस मायज जालें की ते परतून म्हाका विचारतले अशें म्हाका सीएमान सांगलें, वयरूय सांगलें, पार्टीन सांगलें, लिडरशीप टॉप लिडरशिपान सांगलें आनी तेजे खातीर ते मातशे फाटीं दवरतले. सो म्हाका रिक्वेस्ट करतले हांवें दिलें. तांकां घेतले वो ना घेतले वो तांकां कितें कमिटमेंट आशिल्ले ते सीएमान केल्ले आनी कोणे सेंट्रल लिडरशिपान केल्ले तेजे खातीर म्हजें जेन्ना रेजिस्ट्रेशन मागलें ते हांवें दिलें. आता लोकसभेची इलेक्शन येवपा आसा आनी सगळ्याक आता तुम्ही रेजिग्नेशन दिल्ल्या तर फोर्सान दिवपाक लायले अशें जाता सगळ्या पब्लिका भितर आनी म्हणटा तुमी खंय तरी बंड करतले. ते हितू कितें तथ्य आसा? पळय म्हाका फोर्सान दिवपाक लागले हांव आसून आज उलयनासलो, हांव स्टेटमेंट करपाक लागतलो. म्हाका रिक्वेस्ट केलो, म्हाका फोर्सान दिल्लें. हांवें तुका कालूच प्रेसाक वायट दिल्या की फोर्सान जर म्हाका दिल्ली जाल्यार हांव रिजायन दिनासलो. म्हाका रिक्वेस्ट केले म्हूण हांवें रिजायन दिलें. तेन्ना फरक आसा आनी म्हाजेर म्हाका पॉलिटिकल वील आसा, पावर आसा, म्हजे मतदार आसा की आमदार जे आसा निवडून दिता कोण? आमचे मतदार, आमचे लोक आनी ते म्हाका निवडून दितले म्हाका खात्री आतांच न्ही आनी 2 टर्म न्ही 3 टर्म ते दितले कित्याक ते भाशेन म्हजें रिलेशन आहा. आमी खंयचेच इलेक्शनाक पयशे दिवन म्हाका वोट मारून आज पासून करूं ना, कितली इलेक्शन जाली. सो आमी लोकां खातीर काम करता, लोक आमचे वांगडा आसा हे श्रेष्ठ. आनी मे बी फाटले एका 2-3 इश्यू जाल्ले म्हणजे एक गार्बेज प्लांट, मागीर डबल ट्रॅकिंग, मागीर तामनाल लायन आनी मागीर हे सगळे म्हज्या मतदारसंघात, तामनाल लायन म्हज्या मतदारसंघाचे, डबल ट्रॅकिंग म्हज्या मतदारसंघाचे, गार्बेज प्लांट म्हज्या मतदारसंघात असे 3-4 इश्यू जे गेले पाटी इलेक्शनाक सारखे तेकोन येयल्ले. लोकांक म्हजे विश्वास आहा, आज पासून विश्वास आहा. तेन्ना मातशे ऑपोजिशनान लोकांक दिशाभूल करून प्रयत्न करून थोडे म्हजे कमी जाले आसतले वोट, पूण अशें जावचें ना. हेजे फुडें लोक म्हजे फाटल्यान आसा आनी मिनिस्टर जाले नंतर हांवें कसली गाडी घेवना, कांयच पुलीस घेवना, कांयच घेवना. जे म्हजे आशिल्ले लोक म्हाका दारार मारतले, ओपन करतले, लोक मेवतले, उलयतले. म्हाका हे संपर्क हांवें गोंयभर म्हज्या मतदारसंघात सोड हांवें गोंयभर म्हजो नंबर लोकांक दिल्लो केन्ना कितें म्हजे डिपार्टमेंट प्रॉब्लम म्हाका फोन करा म्हणून आनी ते भशेन हांवें काम केल्लें आसा. आज म्हाका दिसता म्हाका निलेश काब्रालाक हांव म्हणना की म्हाका व्हडले आमचे फॉलोईंग आसा अशें म्हणना, पूण म्हाका रिस्पेक्ट जो गोंयभर लोक दिता तेच पुरो. आज तुमी पळोवपाक गेल्यार विजय बाब सरदेसायान स्टेटमेंट केला, हांव ताका देव बरें कर म्हणटा की तेणें जावन म्हाका क्लीन चीट दिल्या. सो ऑपोजिशन जेन्ना आमी पळयता खंयचेच बातम्या पेपराच्यो न्यूजान येता तेका घेवन बसता आनी तेणें एक स्टेटमेंट दिवप, हांव थँक्यू म्हणटा की तेणें क्लीन चीट दिवप म्हणल्यार म्हाका बरें दिसता. म्हणजे एक गार्बेज प्लांट, मागीर डबल ट्रॅकिंग, मागीर तामनाल लायन आनी मागीर हे सगळे म्हज्या मतदारसंघात, तामनाल लायन म्हज्या मतदारसंघाचे, डबल ट्रॅकिंग म्हज्या मतदारसंघाचे, गार्बेज प्लांट म्हज्या मतदारसंघात असे 3-4 इश्यू जे गेले पाटी इलेक्शनाक सारखे तेकोन येयल्ले. लोकांक म्हजे विश्वास आहा, आज पासून विश्वास आहा. तेन्ना मातशे ऑपोजिशनान लोकांक दिशाभूल करून प्रयत्न करून थोडे म्हजे कमी जाले आसतले वोट, पूण अशें जावचें ना. हेजे फुडें लोक म्हजे फाटल्यान आसा
आणि मिनिस्टर जाले नंतर हांवें कसली गाडी घेवना, कांयच पुलीस घेवना, कांयच घेवना. जे म्हजे आशिल्ले लोक म्हाका दारार मारतले, ओपन करतले, लोक मेवतले, उलयतले. म्हाका हे संपर्क हांवें गोंयभर म्हज्या मतदारसंघात सोड, हांवें गोंयभर म्हजो नंबर लोकांक दिल्लो, केन्ना कितें म्हजे डिपार्टमेंट प्रॉब्लम म्हाका फोन करा म्हणून. आनी ते भशेन हांवें काम केल्लें आसा. आज म्हाका दिसता म्हाका निलेश कवरेलाक हांव म्हणना की म्हाका व्हडले आमचे फॉलोईंग आसा अशें म्हणना, पूण म्हाका रिस्पेक्ट जो गोंयभर लोक दिता तेच पुरो. आज तुम्ही पळोवपाक गेल्यार विजय बाब सरदेसायान स्टेटमेंट केला, हांव ताका देव बरें कर म्हणटा की तेणें जावन म्हाजो क्लीन चीट दिल्या. सो ऑपोजिशन जेन्ना आमी पळयता खंयचे बातम्या पेपराच्यो न्यूजान येता तेका घेवन बसता आनी तेणें एक स्टेटमेंट दिवप, हांव थँक्यू म्हणटा की तेणें क्लीन चीट दिवप म्हणल्यार म्हाका बरें दिसता. तेणें क्लीन चीट दिवप म्हणल्यार ह्यो गोष्टी लोकांच्या मनान जे कोणें तरी एक वर्तमानपत्रान एकूच वर्तमानपत्रान कितें बातमी आयली तेका कितें करपाचें हांवें काल सांगलां करतलो म्हणून. पूण जेन्ना ऑपोजिशन वेंजी बाबान स्टेटमेंट केला, हे सगळ्यो गोष्टी जेन्ना स्टेटमेंट करता इट गिव्स अ क्लीन चीट टू मी. इट शोज दॅट माय लिडरशीप इज एक्सेप्टेबल अक्रॉस द पार्टीज. ओके, आता आम्ही पळयला की कितलीशीच कामां आहा, अंडरग्राउंड केबलिंग जावं नाजाल्यार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जावं, ही कामां आतां अर्देकुट्टी उरल्या सगळी. आता ती तुम्ही PWD मिनिस्टर आसल्या म्हणून खंय तरी तेजे प्रेशर येतालो. सो आता तेंचे कितें जातलें? आता बरें जालें तरी हांव मिनिस्टर ना, आता हांव फ्री जालो. आता सीएमाच्या अड्ड्यार बसून ती कामां कंप्लीट करपाचें म्हजो देव. आनी ही जी कामां चालू जाल्लीं आसा आता फ्री असल्या कारणान म्हाका एवरीडे फॉलोअप करूंक मेळटले. एवरीडे म्हजी ही प्रोजेक्ट जे आसा करूंक मेळटले. मिनिस्टर आसल्या कारणान रिस्पॉन्सिबिलिटी आख्खी गोंयची आशिल्ली आनी गोंयांत खुबश्यो गोष्टी जाताल्यो. लोकांक उदक नाशिल्लें, सुरे सारकें नाशिल्लें, हें नाशिल्लें. तेजे खातीर खूब जो म्हजो टायम आनी एफर्ट्स थंय वयताले. पूण आज जेन्ना म्हज्या मतदारसंघांत जेन्ना फ्री आसा, म्हाका म्हज्या मतदारसंघांत कामां करून ती हांवेंच चालू केल्ली कामां ती काय कारण लागून मातशी डिले जाली, ती आता कंप्लीट करून घेवपाचे बिफोर नेक्स्ट इलेक्शन. ही सगळी कामां कंप्लीट करून घेवपाचे म्हजे फाटी सीएमाच्या फाटल्यान लागून जे मंत्री आसा तेजे फाटल्यान लागून कामां हांव करपाचें म्हाका ताकद आसा. आनी हे ताकदीन खातीर जो सपोर्ट सीएम दितलो, सेंट्रल लिडरशीप दितली, कित्याक म्हजे पर्सनल कांयच ना. म्हाका लास्ट डेव्हलपमेंट आमचो मतदारसंघाचो आनी तेजे खातीर ही कामां फुडें व्हरपाचो जी पेंडींग उरल्या ही कंप्लीट करपाची. स्पेशली आमचे संजय स्कूल जे इमारत जे स्पेशल भुरग्यां खातीर बांदपाची आसा ती बेगिना बेगीन म्हाका करपाक जाय, कित्याक ती भुरगीं जी आसा ती मेकशिफ्ट अरेंजमेंटान आसा. सो सगळे गोष्टी आता फाटल्यान लावन कंप्लीट करपाचे म्हजे कडेन कॅपेसिटी आसा, हांव कंप्लीट करून आता घेतलो. आज सकाळच्यान लोक तुमचे जे सपोर्टर आसा ते तुमचे फुडें येतात, सो तुमी तांकां कितें सांगपाक सोदतात? कितें आसा पळय, लास्टाक कितें पॉलिटिकली डिसिजन पॉलिटिकली जे पार्टी सांगता आमकां करूंक पडटा. हांव लोकांचो आमदार अजुनूय आसा, हांवें आमदाराची रेजिग्नेशन दिवना. आमदार जेन्ना आसा लोकांची कामां करून घेवपाचे. लोकांक खूब जाण म्हाका रातच्यान काल राती हांव घरा कडेन 11 पावलो तेन्नाय लोक सकयल आशिल्ले कितलेच रातची आनी कितले लोक आज सकाळच्यान 7:30 8:00च्यान लोक येता. सो इतलेच की जे भावना लोकांनी म्हाका दिल्या हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक निलेश कवरेल ग्रासरूटांतल्यान जे सामान्य लोकां मदींतलो हांव आनी तेणी म्हाका हो पद दिला तेजे खातीर हांव काम करता म्हणून हो मोग तांकां घेवन म्हजे कडेन येता. आनी तांकां विश्वास आसा की जे बरें निलेश कवरेल तेंच्या वांगडा आसा तेंची कामां जातली, डेव्हलपमेंट जातली. जे उदकाचो इशू कसलोच इशू आमच्या मतदारसंघात जे डेव्हलपमेंट इशू आहा ती पुराय करपाची म्हजे कडेन ताकद आसा, तांकांय खबर आसा. पूण भावना कितें आहा ती महिला वर्ग जी म्हजी भयणो आसा ती रडटाली काल, आजय रडटाली. कितें आसा म्हाकाय फिलींग जाता. हांवूय सेंटिमेंट आसलो मनीस, जेन्ना ती इतली फिलींग जेन्ना दाखयता आनी रडटा म्हजे खातीर, म्हाका इतलो हांव व्हडलो जाल्यार म्हाका दिसता हांव नको हांवें तेंचे खातीर कितें काम केलां. पूण म्हाका दिसता तेंचे सेंटिमेंट जे दुकानी ते दाखयता आनी आमी झगडटले हेच सेंटिमेंट म्हाका पुरो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.